म्हाका पूर्ण खात्री आहा की इंडिपेंडंट सीट घालून आमी जिखयतले. आमच्या मोगोचेर प्रेम आहा. आमी म्हाळशे देवी कडेन सांगता की आमकां मोगोचेर मनांतल्यान प्रेम आहा आनी तें प्रेम आमच्या मोगोचे वचपाक जावपा जायना. आमी MG म्हणटा ती वाडपा जाय, पण आतां काही कारणामुळे आमकां सीट मेळुना त्या युतीचे. ते कित्याक ताजेर हांव काय उलोवंक शकना, पण म्हाका पूर्ण खात्री आहा की मोगोचे निश्ठावान कार्यकर्ते इन्क्लुडींग म्हाजे लिडर म्हज्या बरोबर मनकरणांतल्यान आसतले. आमी आमचे STचो कॅन्डिडेट फोंड्या दवरतले आनी कुट्टी काणेपार पंचायत आमी जिखोवन हाडटले. आमी ह्या BJPच्या राजकारणाक भिवून वचपाचें ना. BJPक जर दिसता आसत की बाबा ते खंयी प्रेशर घालतले आनी कोणाकूय सोबयतले पळय फाटल्यान देवी आहा आनी ती देवी भाटीकारा बरोबर आहा. कळ्ळें, जिकिल्ले सीट दिले म्हणून बाय इलेक्शनां आमी भिना, आमी इंडिपेंडंट वतले, पण जिकिल्ले सीट BJPक कित्याक दिले तेजें म्हाका दुख्ख आनी तें दुख्ख म्हाजे बरोबर म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आहा. आमी संपूर्ण जोमान, संपूर्ण जिद्दीन, संपूर्ण कार्यकर्त्यांक घेवन फुडें सरतले. हांव सुदीन धोळीकर सराक आनी दीपक भाईक हांगा पांयां पडपाकूय तांकांय आशिर्वाद घेवपाक आयला. आमी तांच्या अगेन्स्ट केन्नाच ना, आमी मोगोच्या अगेन्स्ट ना. मोगोच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें प्रेम कितनाचेर आहा, तशेंच म्हाजेय तांचो प्रेम आहा. म्हाका सगळ्यांचो आशिर्वाद जाय, पूण जे आमी सीट जिखल्या ते सीट आमकां कित्याक ना. पयलीं तुमी ते रिजर्व केले, कांय प्रॉब्लेम ना, पण मोगोचो STचे इतले निश्ठावान भुरगे आहा, तेंच्यांनी काम केलां, तांकां मेळपा जाय. तसो सुनील भोमकार ताणें मरून काम केलां, ताका सीट मेळपा जाय. सो हांव म्हज्या तरेन मोगो पक्षाक सदांच रिस्पेक्ट दिला, सदांच रिस्पेक्ट दितलो, ताजेर कांय दुमेस ना. पण आमी कॅन्डिडेट घालतले ह्या हक्कान हांव म्हाज्या लिडराक सांगपाक येला. ताका पांयां पडटलो, दीपक भाईकूय आशिर्वाद घेतलो आनी आमी फोंड्या मोगो पक्ष नासूं पण इंडिपेंडंट सीट घालतले हे 100%. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आहा की देवी आमकां आशिर्वाद दितली. दोतोर, एकंदरीत तुम्ही किती सांगू सोदता तुमचे कडल्यान एकंदरीत हांव सीट सांगूंक हिसकावून घेतला काय एकंदरीत हांव हें सॅक्रिफायस सांगूंक केला? सोदता की भाजपाच्या षडयंत्राक हांव बळी पडचो ना, जोर जबरदस्तीक बळी पडचो ना. हे सीट मोगो पक्षाचे केतनाच्या काळजान मोगो आहा आनी आमी निश्ठेन काम केलां. मोगो पक्षाचे सीट प्रिया चारीक आमी जिखोवन हाडिल्ले आनी ताज्या बद्दल ते सीट जर तुमी रिजर्व केले जाल्यार परत ते फोंड्या आमकां मेळपाक जाय. आनी त्या जोमान, त्या जिद्दीन, त्या निश्ठेन मोगो पक्षाच्या काळजान शिव घेवन जो सिंबॉल मेळटा तो घेतलो. म्हाळशे देवीच्या फुड्यान सांगता आमी जिखोवपाक ताका पूर्ण प्रयत्न करतले आनी फुडें सरतले. देव बरें करूं.